कुडचडे काकोडा हांगासरल्या घाडीवाडा वाठारांतल्या थळाव्यांनी घोटमरण हांगच्या नंदा तळ्याची दारां उक्ती करपाक कळाव जायत आशिल्ल्यान हुस्को उक्तायला। हाका लागून पावसाळ्यांत घाडीवाड्यार हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा अशें थळावे सांगता। पावस सुरू जावच्या पयलीं उदकाची पातळी नियंत्रणांत हाडपा खातीर बांदाची दारां मे म्हयन्यांत उक्ती करतात। मात पावसाक सुरवात जावन लेगीत संबंदीत प्रशासनान ही दारां उक्ती करपाक अजून कसलीच पावलां उबारूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। जर ही दारां बंदूच उरली आनी उदकाची पातळी वाडतूच रावली जाल्यार घाडीवाड्यार सकयल्या वाठारांत आशिल्ल्या जायत्या घरांक हुंवाराचो फटको बसपाक शकता असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। प्रशासनान बेगोबेग ही दारां उक्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। टायमार बांदपाचे टायमार पयलीं बांदताले आनी सोडटाले, त्याच टायमार बांदपाचे त्याच टायमार सोडूंक जाय। आमकां मातशें आमचें घर सकयल उरता। कितें बांदताले? तळे हे नंदाचे तळ्याचे हे खाण म्हणल्यार ती हे घालून दवर पयलीं आमी लाकडांनी बांदताले, ती माती घालून। आतां गव्हर्मेंट अंडर आसा न्हू ती, म्हणटा गव्हर्मेंटाक आमी कोणाक विचारले, कोण आमदार येताले कॉन्ट्रॅक्टरा विचारात अशें जाता। पयलीं कितें जाता, आमी गांवचे लोक मेळून हें करताले, टायमार आमी आयतारा बुधवारा सोडटाले। पावसा लागून पावस पडटरी तुमच्या गांवांत सामकें खूब त्रास जाता। कितें जाता? उदक भरता सामकें, आमची घरां पसून भरता। कितलीशे घरां अफेक्ट जाता? इतकी म्हळ्यार 1 फूट पसून येयला, आमची गोट्या पसून येयला। देवीचो मोठ आहा बारीकसो, लोक थंय कपडे बी उमळटात, थंय सबंद प्रॉब्लेम। आतां वाळी पसून आमगे खाटी पोना पावस धरल्यार। आतां हे फळे आसा म्हणटा पळय, ती आडोवन दवरता उदक, ती हरशी केन्ना काडटात? पावसा पयलीं काडटात? कितले दीस पयलीं? जुना मेया कितें केन्ना? जुना म्हळ्यार काय उदक कमी जातालें। आतां उदक कितें जाता, कॅनलाचें उदक येता, 12 म्हयने उदक तितकेंच उरता। कॉन्ट्रॅक्टर पोरांनी आमी काडची पडली, मागीर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणपाला आपल्या लेबर मेळना तर पात्रांव आमी काडूं काडा म्हणपाला, आपल्या काडा आनी टेम्पोन भरून दिया आनी आपल्या म्हणपालो पेमेंट वयता। फळी कितें जालें जायत आपल्या पेमेंट कर जाता अशें म्हण तेणी सांगलें। त्याच बद्दल आमी 5-6 जाण भुरग्यांक लागून काडली। हे वर्सा आमी आतां आमचे जायना ना, तेणी कित्याक काडूना काय म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक? तेच ते विचारपा न्हू। आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण म्हणटा आमकांच खबर ना जाल्यार। फक्त टायमार सोडपाचे, टायमार हे करपाचे, पयलीं पळय चलताले तशेंच करपाचें। आतां तुमचे बेगीन ज्या बेगीन हे फळे काडपाचे? हय, फळी काडपाची। ही आतां नंदा लेक ही फूल एरिया जी आसा ती वेटलँड डिक्लेअर केल्या। पयलीं कितें जातालें, पयलीं पावसा पयलीं म्हळ्यार मिड मे नाल्यार एंड ऑफ मे गांवचे लोक आसता आपुणू फळी काडटाले आनी हांगा नुस्तें बिस्तें मारताले। सो आतां वेटलँड डिक्लेअर केलें म्हणटकच गोवोरमेंटान फळी घालपा आनी फळी काडपाक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला। सो आतां कशें डायरेक्ट आमकां लोकल्सां ना जाल्यार भायल्या लोकांक येवन ती फळी काडपाक मेळना। ऑथॉरिटी तांकां दिल्या वेटलँडा, सो हांगा लोकल कांय लागना आतां। सो तेका लागून आतां हो प्रॉब्लेम जाला। आनी कितें जालें, थोडे एक 15-20 दीस पयलीं गांवांत कोण तरी सर्वे करून गेले। सर्वे कितें म्हणून केलो, समज जर हांगा जर परमनंट समज जर हे तळे बांदलें जाल्यार हांगा कितें प्रॉब्लेम जातलो काय म्हणून। सो तेंच्या लोकांनी सांगलें खंय जर तुवें बांदून दवरलें जाल्यार आख्खें हें सगळें गाडीवाडो बी सगळें बुडोवन वतलें म्हणून। मागीर आतां आमकां आतां क्वेश्चन पडला की हो सर्वे केलो खंयच्या डिपार्टमेंटान। आमी लोकल कावन्सिलराक विचारलें, तांकांय कांय आयडिया ना बाबा सर्वे केलो कोणें। सो तेका लागून भंय जाला आमकां, म्हणून आमी इन पॅनीक आमी हांगा आयल्या। हें तळें ह्या फावटी तें बांदता पळय तें सोडनात, एक्चुअली पावसा पयलीं सोडटा, 25 तारीख म्हणल्यार तळें सोडटा। सो हांवें म्हणलें बरें पळोवया म्हणलें। मागीर हांवें लोकल कावन्सिलराक फोन केलो, ताणें सांगलें 1-2-3 दिसा सोडटा म्हणून। मागीर 2-3 दीस आमी रावले, 2-3 दीस रावन आमी परत आयले हांगा। पयलें कांय जालें नासलेलें, मागीर परत फोन केलो, परत तेंच रिप्लाय जालें, सगळें जालें। तेका कोण तरी इंजिनियराक मुखार फोन केलो, सो तेणें ते कमिटमेंट दिल्ली, त्या आदाराचेर तेणें आमकां सांगलें। सो काडलें ना तेंच्यांनी फळे। मागीर आतां ही आमगे 4थी काय 5वी फावट हांगा। सो आतां हांगा जाता कितें सांग तुका क्वेश्चन, हांगा जर हें बांदून दवरलें न्ही आनी जर जप्पर पावस आयलो, वॉटर लेवल वयर सरता आनी गाडीवाड्या वयली घडो बुडटा, सो हो हांगा मेजर इशू। सो आतां आमी जाता इंजिनियरा बरोबर उलयलो, तेणें सांगलां शेनवार म्हणल्यार काडटा म्हणून फळी। सो पळोवया आतां शेनवार म्हणल्यार रावता आमी, ना जाल्यार आमकां काडपा पडटा ती फळी। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार।